जिल्हा पंचायत निवडणुकी खातीर काणकोणच्यान पैंगीण पंचायत क्षेत्रांत आनी खोला पंचायत क्षेत्रांत निवडणूक प्रक्रिया चालू जाल्ली आसा। पैंगीण पंचायत क्षेत्रांत एकूण 31 बूथ आसात आनी खोला पंचायत क्षेत्रांत 22 बूथ आसात। वट्ट काणकोणचे 53 बूथ आसात। पैंगीण पंचायत क्षेत्रांत मतदार पळोवपाक गेल्यार 16,820 आनी खोला मतदारसंघात 14,146। एकूण जी मतदाराची संख्या आसा ती 30,966 आसा। डिटेल पळोवपाक गेल्यार पैंगीण जे मतदारसंघ आसा तितूंत भितर BJP, काँग्रेस आनी अपक्ष उमेदवार शैलेश पागी, विपिन प्रभुगांवकर आनी दया गांवकर अशे इंडिपेंडंट उमेदवार आसा। पूण कशें आसा, BJP आनी काँग्रेस जरी स्ट्रॉंग आसले तरी शैलेश पागी, विपिन आनी दया हे अपक्ष उमेदवार आसात। हितूंत भितर एंटी BJP वोट्स जी आसा ही फुटपाची शक्यता आसा आनी कितें जायत म्हूण सांगपाक जायना। वेरेज खोला पंचायतीक BJP वर्सीस काँग्रेस आनी आप कॅन्डिडेट आसा। पूण पळोवपाक गेल्यार ही BJP वर्सीस काँग्रेस टफ फायट जाता अशें दिसता।